महाराष्ट्र सरकार विरडी धरण बांधता ताका गोंय आणि कर्नाटकाची हरकत. ते खातीर शुक्रारा CWCचे वांगडी विरडी इन्स्पेक्शनाक पावले. म्हादय सेलाक मात कडेक. गोंयचो WRD चीफ इंजिनियर पळोवणी करपाक महाराष्ट्र सरकार विरडी धरण बांधता ताका गोंय आणि कर्नाटकाची हरकत. ते खातीर शुक्रारा CWCचे वांगडी विरडी इन्स्पेक्शनाक पावले. म्हादय सेलाक मात कडेक. गोंयचो WRD चीफ इंजिनियर पळोवणी करपाक CWC वांगडा आशिल्लो. म्हादय विशीं गोंयचे कोत ना म्हूण केरकार सांगता. काल 4 ऑक्टोबरा सेंट्रल वॉटर कमिशन जे केंद्रीय जल आयोग आसा तेंचे सदस्य जे आसा ते गोंयान येयल्ले आनी गोंयान काल तेंचे स्वागत जे आसा ते आमचे चीफ इंजिनियर जे आसा प्रमोद बदामी हांणी अंजुणे धरणाचेर तांचेर केले आनी मागीर सगळ्यो जो गट आसलो सेंट्रल वॉटर कमिशनाचो तो बिड्डी हांगासर गेलो. महाराष्ट्रांत बिड्डी ह्या गांवान कट्टिका नाला जो उपनदी आसा आमच्या वाळवंटीची त्या कट्टिका नालाचेर महाराष्ट्र सरकारान धरण बांदलेलें आसा. तर ते धरण जे आसा हे संबंधीत परवानग्यो ज्यो आसा त्यो परवानग्यो न घेता मॅन्डेटरी क्लियरन्सीस जे आसा ते न घेता महाराष्ट्र सरकारान काम चलयल्लें आनी ताका गोंय सरकारान आक्षेप घेतलो आनी गोंय सरकारान आक्षेप घेतल्या उपरांत मागीर जे म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल आसा तेंच्या तांकां काम बंद दवरपाक सांगलेलें. आतां ह्या उदकाची वांटणी जी आसा ती 2018 जाली ट्रायब्युनलान केल्ली आसा आनी त्या नुसार महाराष्ट्राक 1.33 TMC पाणी दिल्लेलें आसा. आतां ह्या पाण्याचो वापर करपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक सरकारान महाराष्ट्र सरकाराक आक्षेप घेतलेलो आसा. तो आक्षेप कित्याक लागून की जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा विड्डी धरणाच्या संदर्भांतलो तो तेंच्यांनी सादर केल्लो आसा पूण ताका जी परवानगी लागता टॅक्निकल अप्रुवल लागता CWCचे तांकां मेळोंक ना आनी 8/4/2024 ह्या दिसा तेंच्यांनी ह्या संदर्भांत आपलो जो प्रस्ताव आसा तो केंद्रीय जल आयोगा कडेन सादर केल्लो. तर ताका जो मेरेन तांत्रीक दृश्ट्या मान्यता मेळना तो मेरेन हो प्रस्ताव चर्चेक घेवचो न्हू अशें कर्नाटक सरकाराच्या प्रतिनिधीन प्रवाच्या अध्यक्षांक सांगलें आनी प्रवाच्या अध्यक्षान तेंची मागणी मान्य केली आनी त्या नदरेंतल्यान पळोवणी करपा खातीर काल जे CWCचे अधिकारी आसले तेंचे जे सदस्य आसले ते विड्डी ह्या गांवांत गेले आनी विड्डी वचून तेंच्यांनी ती पळोवणी केल्लेली आसा. आनी त्या पळोवणीच्या वेळार आमचे गोंयचे जलसंपदा खात्याचे जे काही अधिकारी आसले ते थंय उपस्थित आसलेले. एकंदर हे प्रकरण जे आसा हे न्यायप्रविश्ट आसा आनी न्यायप्रविश्ट आनी त्याच पद्दतीन प्रवाह प्राधिकरण जे आसा त्या प्रवाह प्राधिकरणान आजून मेरेन ह्या प्रश्नाची गंभीरतायेन दखल जी आसा ती कर्नाटकाच्या नदरेंतल्यान घेतलेली आसा पूण गोंयच्या नदरेंतल्यान ह्या विशयाचो आजून मेरेन तेंच्यांनी ताका प्राधान्य दिवंक ना. आनी एकंदर हो विशय जो आसा हो विशय आतां अशा वळणाचेर पावलेलो आसा की आमी ह्या प्रश्नांक जर गंभीरपणान खोलायेन जर लक्ष दिवंक ना जाल्यार कर्नाटकान ज्या पद्दतीन आमकां फटयल्लेलें आसा त्याच पद्दतीन महाराष्ट्र सरकारूय ह्या उदकाच्या संदर्भात आपलो प्रस्ताव जो आसा तो फुडें व्हरताले. एकंदर कर्नाटक राज्य जे आसा ह्या कर्नाटक राज्यान म्हादय प्राधिकरणाचेर आपलो जो वचक जो आसा हो कायम दवरलेलो आसा आनी दुसऱ्या बैठकीन बेंगळुरा हांगासर तेंच्यांनी आमच्या एकंदर जी प्रवाहाची बैठक जाल्लेली आनी त्या बैठकीचे इतिवृत्त जे आसा मिनिट्स आसा ते मिनिट्स सुद्दां कितें बरोवपाचें हें सुद्दां तेंच्यांनी कर्नाटकान जशें सांगलें तशें तें नमूद जाल्लेलें आसा. आतां गोंयचो जो प्रतिनिधी आसलो आमचे चीफ इंजिनियर सुभाष चंद्रा जे 2 दिसां पयलीं निवृत्त जाल्या तर तेंच्यांनी जी गोंयची बाजू मांडलेली त्या बाजूची अजिबात दखल जी आसा ती प्रवाह प्राधिकरणान घेवंक ना. कारण ते इतिवृत्त हांवें वाचलेलें आसा ते इतिवृत्तान मिनिट्सा भितर खंयच आमी जे आक्षेप घेतलेले किंवा गोंय सरकार जे परते परते सांगताले की प्रवाह प्राधिकरणाची नियुक्ती जी आसा ती गोंया खातीर फायदेशीर आसा तर गोंयान
कसलो फायदो जाला तो आयज मेरेन त्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या इतिवृत्तांतल्यान खंयच प्रगट जायना. एकंदर ह्या प्रश्नाचेर कर्नाटक जे आसा हें उजवें प्रभावी ठरत आसा आनी आमी जर ही बाब जी आसा ही गंभीरपणान घेवंक ना जाल्यार आमी खंय तरी शेणटाले हें गोंयच्या लोकांनी ध्यानान दवरता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस.